सर्व वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आणि मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यान परत एक पोटी भलायकी संवसारांतल्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार आशेवंक म्हाका व्हरतो संतोष आनी अभिमान भोगता. फाटल्या सबार एपिसोडाद्वारे भलायकेच्या विविध कोनशाच्या आयामांतल्यान येवच्या समस्या विशीं आमी तुमचे संगी हांगासर व्हरती माहिती वांटल्या आनी ही माहिती वांटच्या ह्या अपूर्व कामांत मोठो सांगात मोगाचो सांगात दिवन आमकां सर्वांक परिचित जाल्ले मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो परत आज आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत आमचे संगी हांगासर उपस्थित आसात. वय आज सिस्टर आमच्या संगी आयला आनी एक विशेष कार्यक्रम ह्या म्हयन्यांत तुमच्या मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष. मोगाचे न्हू, नोव्हेंबर म्हयन्याची 14 तारीख नोव्हेंबर म्हयन्याची 14 तारीख आमी भुरग्याच्या दिसाचो संभ्रम संभ्रमता आनी भुरगीं जावन आसात आमच्या कुटुंबाचो संतोष. केदळ भुरगे एक आमच्या कुटुंबांत आसता त्या भुरग्याचो एकच हांसो पावता आमकां आमच्या कुटुंबांत व्हरतो संतोष हाडून. पूण केदळाय तरी त्या भुरग्याक कितेंय समस्या जातात तवळ आमच्या सर्वांच्या काळजा मनाक व्हरतो आघात जाता. देखून आयच्या ह्या एपिसोडांत भुरग्यांची भलायकी समस्या आनी परिहार ह्या विशयाचेर विशेष रितीचे कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक येदोळूच हांवें सांगिल्ले प्रकार मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो आज आमचे संगी हांगासर आसात. देखून पयल्यान पयले सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी आमी सिस्टरीक मोगाचो येवकार आतां आमी आशेवया. सिस्टर, भोव अपुर्वाच्या कार्यक्रमाक तुमचो व्हरतो मोलादीक वेळ तुमी आमच्या संगी करचूंक हांगासर तुमी आयल्यात. सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी तुमकां स्वागत सुस्वागत. देव बरें करूं. सिस्टर, हांवें येदोळूच मोठव्या प्रस्तावनांत नोव्हेंबर म्हयन्याच्या ह्या एका विशेष कार्यक्रमा विशयांत एक धाकटी झळक हांवें दिल्या. नोव्हेंबराची 14 तारीख आमी भुरग्यांचो दीस म्हूण संभ्रमता आनी ह्या भुरग्यांक संबंदीत जाल्ले एक विशेष कार्यक्रम तुमच्या माहितीद्वारे आमच्या वीक्षकाक आतां प्रसार जावंक आयते आसा. तर पयल्या सुवातेर हांवें येदोळूच सांगलें भुरग्यांच्या भलायकेचे कार्यक्रम. तर सिस्टर, म्हजे एक खालते सवाल, भुरग्यांची भलायकी म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत एक वर्ती माहीत आमच्या वीक्षकांक. वय आतां नोव्हेंबराचो 14 तारीख भुरग्यांचो दीस म्हूण तुमी सांगलें आनी सगळ्यांक भुरगीं म्हळ्यार संतोष, म्हाकाय मस्त संतोष. तेन्स एक भुरगें हुशार नासता आसतना एक घरा आवय बापायक या घरच्यांक जावची ती किरकिरी सड्ड म्हूण चिंता. देखून ह्या भुरग्यांच्या दिसाच्या कार्याक भुरग्यांची भलायकी ह्या विशयान हांव सांगता आसतना भुरग्यांची भलायकी म्हळ्यार कितें ती जावन आसा भुरग्यांची सर्वतोमुख भलायकी. आनी ती एक भुरगें आवयच्या गर्भांत आसतना आराम जाता आनी आमी एक भुरगें पारी पिकायेक पावता म्हणसर ही एक भलायकी सांबाळूंक आसा. मागीर कशें भुरगें ते भलायके आतां आसल्या भलायकेचेर वंदन मुखार वेता आनी ही भलायकी म्हणटा आसतना ती दैहीक, मानसीक, नैतीक, सामाजीक, आध्यात्मीक अशें संगीत ह्या सकट मुखांतर एक भुरग्याक आपणा विशयांत एक संतोष भोगता. ह्या पिडा आडावची सकत ह्या भुरग्यांतय आसा. ह्या भुरग्यांतय आसली सकत उपायसून एक भुरगें सारक्या वाडावळ जाता आनी बऱ्याक पावता. ही एक पळयत आसतना हें भुरगें बऱ्या भलायकेंत आसा म्हूण सांगयत. देव बरें करूं सिस्टर. भोव वर्त्या रितीर सोंप्या उतरांनी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात तुमच्या प्रस्तावनाद्वारे जाली आनी तशेंच हें भुरग्यांच्या भलायके संबंदीत हे कार्यक्रम आमी हांगासर चलोवन आसाव. पूण ताच्या वरणी वर्ते आनीक तुमचे एक वर्ते मिसांव जावन आसा हर एका म्हयन्यांत एक फ्री कॅम्प. येदोळूच आमी कळीत केला खंयच्या विशयाचेर आमी चर्चा चलयता संवाद चलयता त्याच विशयाचेर तुमी कॅम्प चलयतात. तर ह्या पावटी भुरग्यांच्या भलायके विशीं तुमी मांडून हाडचें तें कॅम्प निजाकी वर्तें कॅम्प जावन आसा आनी सर्व आमच्या वीक्षकांक ह्या पडच्या तुमच्या भुरग्यांच्या भलायकेच्या कॅम्पा विशीं एक मोठवी माहिती. हें भुरग्यांचें कॅम्प सोमारा तावन शनिवारा ते सोमारा म्हळ्यार 13 तारीख थंय तावन शनिवारा 18 तारीखे म्हणसर तोक्कोट्टू डिवायन मर्सी होमिओ क्लिनिकान
तशेंच रोजा मिस्टिका होमिओ क्लिनीक आसा ते दोनी कडेन हे कॅम्प चलोवन आसा आनी हे फ्री कॅम्प हाका तांचे तपासन आसता आनी तशेंच ट्रिटमेंटूय फ्री देखून हे एक हप्त्यान मात्र देखून ह्या कॅम्पाचो तुमकां हे फ्री जावन प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यां खातीर मांडून हाडल्या कॅम्पाचो तुमी प्रयोजन जोडी जाय म्हणून म्हजी विनंती. थँक्यू सिस्टर. मोगाच्या वीक्षकांनो, ह्या पडचे कॅम्प फ्री कॅम्प भुरग्यांच्या भलायकी संबंदीत ते जावन आसा आनी आमी सर्व जाणो भुरगीं आमच्या कुटुंबांत वर्त्या देण्याची वर्त्या संतोशाची ती एक मुळावी आमच्या कुटुंबाक दादोसकाय दिवची काळजा मनाक दादोसकाय दिवची माणकां आनी ह्या कॅम्पा विशयांत जालें इतले चड रितीर तुमी ताचो प्रयोजन घेवचें आनी ह्या कॅम्पाची माहेत हेरां संगी तुमी वांटोवन घेवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता आनी तशेंच ह्या सिस्टराच्या मिसावा खातीर सर बरें मागूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. सिस्टर, ह्या कॅम्पाक येदोळच आमच्या विक्षकाच्या नांवी आमी तुमकां परबी पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. सिस्टर, आतां तुमी प्रस्तावनांत सांगलें एक भुरग्यांच्या भलायके विशयांत. ती भलायकी आरंभ जाता ह्या विशयांत कन्सर्न आमी केदोळांत आवयच्या गर्भातावनूच त्या भलायके विशयांत आमी चिंतूंक जाय म्हूण तुमी सांगलें. हें कशें सिस्टर? एका आवयच्या गर्भातावन एका भुरग्याच्या भलायकेचेर परिणाम जाता जाल्यार खंयच्या रितीर तें जाता? खंडीत जावन थंयसर भुरग्याच्या आवयच्या गर्भांतावन हे आराम जावचें सांगलें थंयतावन हर एक कितें आवय थंय घडटा त्या भुरग्याचें पार्ट ऑफ भुरगें या त्या भुरग्याचे थंय तो परिणाम घालूंक शकता. आतां आमी चिंतया एक 3 म्हयने आवय 3 म्हयन्याची गर्भेस्तीन आसतना सडावत जावन वोंक सुरू जाता. आतां ही काल्याक सुरू जाता म्हळ्यार एक फिटस या हे भुरगें ते एक फॉरेन बॉडी जावन आमची कूड आयडेंटिफाय करता. आतां तुमकां कळीत आसा एक फॉरेन बॉडी एक कांटो लागलो आनी आतां भितर एक कांटो गेलो थंयसर तक्षण कान जाता थंयसर इन्फेक्शन जाता. कित्याक तो फॉरेन बॉडी आतां ती भायर घालिचें न्ही गे देखून थंयसर इन्फेक्शन जावन पू जावन थंयसर भायर येता. ताचे उपरांत ते गूण जाता. तशेंच हें फिटस एक फॉरेन बॉडी जावन आमची बॉडी आयडेंटिफाय करतना तें भायर घालूंक आतां फिटसा भायर घालूंक जायना देखून वोंकी मुखांतर भायर घालता. पूण ही वोंक आसतना कालें करतात सदांच मेडिसन खावन घेतात वखदां खावन घेतात ती वोंक दामून धरून. आतां ती केल्लीं वखदां ह्या भुरग्याचेर परिणाम पडटा. आदीं पुरा म्हाका कळीत ना तें वोंक आनी आसतना वचून मेडिसन वखदां खावचीं तसली एक परिस्थिती नातल्ली. पूण आतां इल्लीशी वोंक ती नॅचरल ती सदांच जावन आसची म्हणून आमी समजून ती मुखार वखद खाण घेनासतना तशें केल्यार खंडीत जावन भुरग्याची भलायकी बरी उरता. तें एक. दुसरें कितें म्हळ्यार आतां कितें आवय थंय पिडा आसा जावं दी एलर्जी जावं दी थोडे फावटी BP या शुगर असले समस्ये ते भुरग्याक ट्रान्सफर जातात. देखून थोडे फावटी ताच्या पयलींच ट्रिटमेंट घेवंक जाय. त्या मुखांतर बरी भलायकी एक आवयक आसा जाल्यार भुरगें एक बऱ्या भलायकेंत आसता. तिसरी संगत आतां कितें एक आवय खाता ह्या चिंता ह्या भोगता हें सकट एका भुरग्याचे जाता. देखून एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एक आवय ती गर्भेस्त आसतना भियेल्ली जावं पुरो तेंच भुरग्याक असली बेन तें न्ही जाल्यार दुसरें बेन जाल्यार एक बेन जावन उरता. एक प्रेग्नन्सी टायमार एक आवय मस्त बेजारायन आसतली या कितेंय प्रॉब्लेम या टेन्शनार तें भुरग्याक एफेक्ट जाता. लेटर ऑन भुरग्याक बेगीनशें टेन्शन गी या बेजारायेचे असले समस्ये उपसोवंक साध्य जाता. देखून एक हांवें कितें सांगलें एक भुरगें गर्भांत आसतना आनी एक 5 वर्सां पर्यंत हर एक संगती भुरगें कितें आवयक घडटा तें भुरग्याक थंय पाठ जाता या भुरग्याक थंय तो परिणाम पडटा. देखून हांवें सांगचें ती भलायकी कितें आवय सांबाळून व्हरता आवयची भलायकी कितली बरी आसा
तितलेंच भुरग्याची भलायकी बरी जावन साध्य आसा. वंडरफूल सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार चडावत जावन आमी आतां भुरग्यांची भलायकी अशें जावंक कारण कितें म्हूण आमी हांगासर तजवीज करच्या वतनी पयलें भुरगे फॉर्मेशन जाताना गर्भांत आसतनाच करेक्ट भलायकेवंत जावन आयल्यार मुखार खंयच्याय रितीर प्रॉब्लेम आसूंक साध्य ना. म्हळ्यार प्रॉब्लेम आसचे साध्यता उणी आसता आनी भुरग्यांची भलायकी बरें जावची साध्यता आसा. देखून आवयनी बऱ्या भलायकेंत आसचें आनी बरें चिंतचें बरें करचें तें गरजेचें म्हूण तुमी सांगलें. सिस्टर, आतां हे भुरग्याच्या जल्मा उपरांत भुरग्यापणार चडावत भलायकीचे समस्या आमकां पळोवंक मेळटात. खंयच्या रितीच्यो पिडा ह्या भलायकीचे समस्ये आमी भुरग्यांक पळोवयांत? ओके. आतां सदांच जावन आमी केदाळे पळोवचे भुरग्यांक ताप, शेळ, खोंकली ह्या श्वासकोशाक संबंद जाले आस्थमा असले समस्ये एक पळयत. मागीर आमी पळोवचें जाल्यार खातीची या फोडू या खोरोज असले भुरग्यां थंय दिसून येता. मागीर मुखार गेल्यार अजीर्ण, वोंकू, उदकाडे असले समस्ये. थोडे फावटी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जावंक पुरो, केप्पाटे या कोटले या उरुरे असले वायरल इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स, न्युमोनिया तसले. मागीर मुखार आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर भुरग्यांक दंताचे उपाद्र जावन प्रॉब्लेम्स. मागीर थोड्यांत रक्तहीनता म्हणटात या हिमोग्लोबीन उणें जावन भुरग्यांची वाडावळ सारकी जायनासतना आसूं पुरो. थोडी जिन्सान प्रॉब्लेम जावन जेनेटिकली जावन डावन सिंड्रोम या मेंटल रिटार्डेशन असलें पळोवंक मेळटा. तेंच न्हय भुरग्यांक टायप 1 डायबिटीस या जुवेनायल डायबिटीस म्हणटात असली पिडा येवंक साध्य आसा. तुमी आतां सबार पिड्याची नांवां सांगली आनी इतली सांगली गी असले पुरा चिंतना थोड्या विशयाचेर आमकां एक पावटी विशेष रितीर येवचे तसले थोडे पिडा हे आसात भुरग्यांक. ती पिडा म्हण आमी चिंतयेंत पूण तांच्या स्वभावांत थोडे चेंज जावचे. म्हळ्यार भुरग्यांनी हट करचे, जेविनासतना रावचे, चड्ड सळ करचे, रागार जावचे, इस्काला वचना म्हूण सांगचे, मागीर पोट दुखता म्हूण सांगचे. असल्या पुरा थोड्या सिम्पटम्साचे कारण कितें आसें सिस्टर? चडावत आमी पळोवचें भुरग्यांक पोट दूख म्हणून येतात. आतां तेंच न्हय आवय बापायक एक व्हडलें कन्सर्न पोट दूख खालें करचें कळना. आतां आमी तो सांगचें जाल्यार हाका थोडीं कारणां आसात. एक आमी ऑर्गेनीक म्हूण काणगेत. ऑर्गेनीक म्हळ्यार थंयसर एक कुडीच्या विश्व्यांत जावंक पुरो एक एपेंडिक्स ताचें प्रॉब्लेम जावन पोटान दूख येत या खंय पॅनक्रियास अशें दुसरें कारणां कुडीच्या विश्वाक संबंद जाल्लें. थोडे फावटी खालें जाता आवय बापायन चिंचे जावंक हें केदाळ्याचें म्हणून थोडे फावटी निग्लेक्ट करन थंयसर डेंजर या अपायकारी जावचे की चान्स आसा. देखून असले समस्या आसतना एक भुरग्यांच्या तज्ञा कडच्यान आपोवन व्हरचें. थोडे फावटी स्कॅनिंग गरज पडात तें करचें या थोडे फावटी एमर्जन्सी सर्जरी जावंक साध्य आसा. देखून असलें एक पोटान दूख रावना म्हूण आसा जाल्यार तें तस दाखोवचें बरें. एक दुसरें आमी सांगता फंक्शनल. आतां थोडे फावटी एक भुरग्याक इल्लें टेन्शन जालें तें ताच्या सिस्टमार डायजेस्टीव प्रत्येक जावन डायजेस्टीव सिस्टमा वयर एक प्रभाव पडटा. थंयसर खाण जाता भुरग्याक एक उदकाडे सुरू जावं पुरो, कांय इस्कालांत इल्लेशे प्रॉब्लेम जाले या इल्लें टेन्शन जालें या एन्जायटी सुरू जाली थंयसर असले समस्या जावं पुरो. त्या वेळार खाण करचें आवय बापायन समजाचें भुरग्याक कांय जालां, कांय इस्कालान कांय प्रॉब्लेम जालां गे या टेन्शन जालां गे भुरग्या कडेन बसून एक बेजाराय नासूंक पुरो तें कितें म्हूण समस्या समजून थंयसर तें परिहार करूंक पळयचें पडटा. आनी तिसरें हांवें सांगचें जाल्यार भुरग्यांक थोडे फावटी अजीर्ण जाता देखून पोट दूख म्हूण येतात. आतां अजीर्ण जावंक पुरो ताणें केल्लें खाण तें जीर्ण जायना. ताका थंयसर बरे बॅक्टेरिया थंय आसना जावंक पुरो. देखून बरे बॅक्टेरिया थोडे फर्मेंटेड फूड्स तशें दिल्यार आतां एग्जाम्पल दही इल्लें जिरवणेक साध्य जाता. देखून दही या इल्लेशी शुंठी या कालें आमची
शुंठी म्हळ्यार आलें. आलें ओके. हें आलें यूज केल्ल्यान ती ताका डायजेशन इल्लें बरें जाता. तशेंले थोडे वस्तू आमी सुरवेत काडलेले पयल्यान वचून एंटीबायोटिक्स तशें ह्या वखदां घालना ते आसले बॅक्टेरिया मरचे परिस्थितीक व्हरूंक नजो. ते एक. मागीर चडावत जावन भुरग्यांक दंताचे समस्ये मस्त पोटी 99% दंताचे समस्ये ह्या क्रिमी म्हणटा आमी ह्या वर्म इन्फेस्टेशन म्हणटा असले समस्या येतात. आतां दंताचे समस्येक मेन उद्देश ते पोटदुखीक म्हणून एक कारण फायंड आवट केलां. आतां हे दंताचे उपाद्र कशे भुरग्यांक येतात म्हणून हांव एक थोडो वेळ सांगता. थंयसर भुरगीं मातयेन खेळटात. ह्या क्रिमीचे थोडे पोटी ती थांत्या ती दोळ्यांक दिसना थंयसर पडून आसता. ह्या भुरगीं वॉशरुमाक येतात थंयसर तांचे नीड्स मुक्ताल्या उपरांत साबू घालून जर तांकां बरें टॉयलेट ट्रेनींग दिवना ह्या साबू घालून तांणी वॉश करनासतना थोडे फावटी नाक्षो वड आसतात थंयसर नाक्षांच्या भितरी थंयसर ती क्रिमी आसता. तेन्स भुरगीं उपरांत तीं जेवतात त्याच हातांनी थंयसर पोटांत वचून चान्स आसा ताची थांत्या पोटांत वचून चान्स आसा. तशेंच पोटांत गेल्ले ते पोटांत ते दंत भुरग्याच्या त्या केल्लें खाण कितें जाता या तें रगत थंयसर चिवणगी या ताच्या वयर आसून भुरग्याक कितें खाण खाता तें भुरग्याक वाडावळ जावंक उपकारना या आंगाक लागना म्हणटात. ताच्या उपरांत थंयसर तेच समस्येने रक्तहीनते या हिमोग्लोबिनी उणें जावचे चान्स आसा. देखून मस्त फावटी भुरग्यांचे हिमोग्लोबिन उणें आसा म्हणून समजल्लेंत पयलें आमी दंताचें वखद दिलां गे या कितें म्हणून आमी समजाचें पडटा. देखून असलें पोटदूख म्हणटा पयलें तें एक नितळाय प्रत्येक जावन टॉयलेटाक वचून भुरग्यांनी हात धुवन असले नितळाय सांबाळचे. तेंच न्हय भुरगीं भायर खेळून सीदा भितर येवचें न्हय. हात पांय धुवन साबू घालून हात पांय धुवन भितर येवचें बरें. तशेंच भायर तावन थोडें खाण हाडटा फ्रुट्स जावं निरांदय जावं तक्षण ते अन्न धुयनासतना थोडे फावटी फ्रूट खातात. ताच्या बदलाक ते आमकां दिसना तातूंत ल्हानशी ती थांती हांवें सांगलें न्ही क्रिमीची ती दिसनात. देखून तें धुवन यूज केल्ल्यान खंडीत जावन हे एक दंताचे उपाद्र एक सॉल्व करयेत. तितलेंच न्हय थंयसर दंताचें वखद भुरग्यांक दिवचें पडटा. होमिओपॅथीन ती बरें वखद आसा तें यूज करयेत. नाजाल्यार ह्या 6 monthsक डिवॉर्मींग म्हणून इस्कालांत सडावत जावन एक गोवमेंटान आराम केला त्यो गुळयो ते दिल्ल्यांत भुरग्यांक एक दंताच्या थावन उपाद्रा थावन एक निवारण मेळटा. मागीर मुखार हांवें सांगलें रक्तहीनते देखून हें एक कारण दंतावरणी हे रक्तहीनते येवचें. निसायकी विशय आयकतना कितलो एक म्हत्वाचो विशय म्हणलें आमच्या पळोवप्यांक आतां समजलो. देखून एक भुरगें जर तर सळ करता जेवंक पाटी करता पोट दूख म्हणटा आनी हट करता अशा जाल्यार परिस्थितींत तें कारण कितें एक संपूर्ण रितीन एक विश्लेशण करूंक व्हरता गरजेचें. आनी तशेंच ह्या वर्म्स ह्या दंताच्या विशयांत आमी जागृतकाय काणगेचे कित्याक म्हळ्यार आमच्या भलायकेचेर आनी आमच्या कुडीच्या वाडावळेचेर पाड परिणाम जाता. खंयच्या रितीन निर्मळाय आमी सांबाळीचे भोव अपुरबायेन सांगलें सिस्टर तुमी. आतां मुख्य विशय जावन आसा पावसाळे दीस. पावस धरतेक व्हरता गरजेचो आमकांय मस्त खुशी जाता. पूण कंटिन्यू पावस आयल्यार काय जालें किरी किरी म्हूण सांगचें आसात. पूण असो जाल्यार पावसाळ्या दिसांनी रेनी सिजन म्हूण आमी सांगता अस प्रमुख जावन भलायकेचेर आड परिणाम जावचो भुरग्यांचेर. आनी असो जाल्यार पावसाच्या समस्या विशयांत पावसाच्या वेळार आमच्या भुरग्यांक थंय उपसोवच्या समस्या विशयांत तुमचे थावन एक विवरण. पावस आयलो म्हळ्यार भितर पावस येवंक सुरू जाता. शेळ कोंकली थाप हें सादारण आमी पावसा दिसांनी पळोवचें. आतां कांय जाता म्हळ्यार थाप शेळ कोंकली सदां भुरग्यांक सदां एक इल्लेशें एक ग्लास दूद दिवचें आसलें एक संवय आसता. आतां पावस आनी पुरो आयलो म्हणटाना कांय जाता हें दूद बंद करतात. देखून भुरग्यांक एक वडावळीक एक तें सहाय जायना.
ते दळाक हांवें करचें म्हळ्यार इल्लेशें तांच्या फुडांत डिफरन्स करचें. आतां एक ग्लास दूद घेतलें, तातूंत इल्लेशें हळदी पिठो, ही जिवी हळद म्हणल्यार बारे बरें, इल्ली जिवी हळद थंयसर घाल्यार तें एंटी बॅक्टेरियल ताचें इफेक्ट आसता. तितलेंच न्हय, इल्लो मिरया पिठो आनी तें ऍड केल्यार तेका फायबर अंश मेळटा. हाचे वरवीं ह्या भुरग्याक एक शेळ या कुंकली जावंक कुंकली जायनासतना रावंक साध्य आसा. तितलेंच न्हय, मुखार आमी पळोवंक गेल्यार आनी एक बेसन मिल्क म्हणटा आमी, चण्या पीठ हें इल्लेशें भाजून या ड्राय फ्रुट्स असलें पावडर करून तें दुदाक ऍड करून डायरेक्ट दूद दिवच्या बदलाक हें मिक्स करून दिल्यार भोव बरें. तशेंच आमच्या घरांनी इल्ले समरपिले ताचे खोले जावं तुळशीचे खोले असले आसात. हे तांकां इल्लोसो कसाय करून दिल्ल्यांत तक्षणा एक कुंकली शेळ जाल्ल्यान वचून एंटीबायोटिक्स असलें घालून भुरग्यांचे वयर चड मारेखार प्रभाव पडच्या बदलाक असलीं इल्लीशीं घरां आसलीं वखदां यूज केल्ल्यांत खंडीत जावन भुरग्याक सुरवात जातानाच थंयसर बऱ्या भलायकेंत मुखार वशीत. तितलेंच न्हय, मागीर थोडे पावसांत पावस येता, वस्तूर सुकाना, थंड वस्तूर घालतात भुरगीं, समा तें ड्राय करून घालचें पडटा. एकच वेळ आतां हातूंत वातावरणांत तेवांश आसता. आतां हे थंड वस्तूर घालतात ते जाल्यार फंगल इन्फेक्शन जावचे चान्स आसा. फंगल सादारण आमी म्हणटा आमी कीड या रिंगवर्म, कोरोज रिंगवर्म म्हणटा, असलें एका कुडींत येवंक ह्या स्किनाचे वयर दिसून येता. देखून त्या टायमार आमी कितें करचें म्हळ्यार भुरग्यांक तें सुकोवन वस्तूर जाय पुरतें एकच वेळा सुकाना जाल्यार इस्त्री करून मुणगी सुकोवन घालचें तसलें आमी पळोवचें पडटा. तेंच न्हय, आतां थंडेचो दीस या पावसाचे दीस म्हणटाना थंड आसा न्हय, देखून भुरग्यांक आज न्हय नातल्यार वणना म्हणटात. देखून पूण थंयसर समस्या परिहार जायना. ते दळा आतां भुरग्यांक एक चिकोल या कालें म्हणटा आमी मेळ्ळें तें तशेंच उरता, तें नितळ जायना, तर आनीकी चड पिडा येवची चान्स आसा. देखून जर मस्त थंड आसा ते दळा भुरग्यांक इल्लेशें आंग नितळ कुडक्यांत हें आंग या स्पॉंज बात तशें दिवन नितळाय सांबाळयेत, ह्या वस्तूर चेंज करून नितळ करून दवरयेत. मागीर तीं भुरगीं आतां ल्हानशीं भुरगीं आसात, मस्त थंड जाता, तांकांय प्रोटेक्शन जायचें. देखून त्या आयडियल टेम्परेचर मेंटेन करून पळयचें. त्या भुरग्यांक इल्लेशें सॉक्स घालून हाताक या मंकी कॅप मेळटा, इल्लें वारें काना भितर वचनातलें भुरगीं, तशें इल्लेशें सेफ ह्या एनवायरमेंट. कित्याक म्हळ्यार आवयच्या गर्भांत आसतना ती भुरगीं मस्त सेफ आसतात, वॉर्म आसतात. भायर आयल्या उपरांत थंयसर टेम्परेचर चेंज आसतना तांच्या भुरग्यांच्या वयर इफेक्ट पडटा. देखून तांकांय तितलेंत वॉर्मथ मेंटेन करचें पडटा. मागीर ताच्या उपरांत जर आमी पळोवंक गेल्यार भुरग्यांक थोडे ऊन खाण दिवचें पडटा, फ्रेश आनी ऊन. आतां घालून जाता थोडे पटी फ्रिजान दवरतात, ते ऊन करून दितात. आतां डायजेस्टीव सिस्टम बरें उरचें जाल्यार फ्रेश आनी ऊन हें खाण भुरग्यांक दिवचें पडटा. तितलेंच न्हय, भायलें आमी रांदय फळ वस्तू हाडटा ते हाडलेंत ते इल्लेशें सोडा पावडरांत इल्लें उदक तातूंत घालून तें धुल्ल्यांत ताचे केमिकल्स इल्ले फ्री जातात आनी फ्रेश इल्लें खावंक मेळटा. ते दाळाय तांची जिवनिरोधक सखत भुरग्यांक ते वाडोवंक खात जाता. नाजाल्यार हें ल्हान भुरग्यां तावून केमिकल खावन खावन थंयसर पावताच आमकां समजना. एक मागीर आमी सांगचे भुरगें सादारण जावन एक 6 ते 8 घंटे, सादारण 8-9 घंटे न्हीद जाय. आतां इतल्या वेळार तें उदकच खाण घेना. देखून सकाळीं उठलेंत भुरग्याक 1-2 ग्लास बरें उदक उदक दिवचें पडटा. तें टू प्रिवेंट डिहायड्रेशन. नाजाल्यार डिहायड्रेशन जाल्यार परत तें विकनेस जाता भुरग्याक. देखून तवळ इवन पावसा दिसांनी ताण लागना जाल्यार उदक दिवचें पडटा. ते दळा भितरलें आसलें मेळ्ळें नितळ जावन भायर वता. अशें एका भुरग्याक नितळायेन या बरें खाण न्युट्रिशियस फूड तेंय दिवचें पडटा. जंक फूड या आमचें कालें म्हणटा हांव फास्ट फूड असलें ल्हान तावनूच एवॉयड केल्ल्यांत भुरगीं न्युट्रिशन इल्ले स्प्राउट्स आनी रांदय मास मस्ती सकट सांगात दिल्ल्यांत
भुरग्याची खंडीत जावन भलायकी बरी उरता. सो पावशिळ्या दिसान आमी भुरग्यांच्या भलायके विशयांत चडीत मापान आमी जागृत काणगेचे म्हण वो अपुर्बायन तुमी सांगलें. आतां आवय बापायक एक आपल्या भुरग्यांक पळयतना तांणे एक घटमूट जायचे, दडंग जायचे, बऱ्या एक हेल्थांत आसाचे म्हण सांगले भावन आसता. पूण थोड्या आवयाचे एक कंप्लेंट आसता, कित्याक म्हळ्यार आमची भुरगीं वाडच नात, कितले केल्यारय वाडच नात, ताका वेट गेन जायना. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात सिस्टर? वय आतां भुरगें जल्मताना ताचें कितें वेट आसा पळय तें एक 5-6 म्हयने जाताना तें डबल जाता. ताचे उपरांत 1 वर्साचें भुरगें जाताना थंयसर ट्रिपल जाता. मागीर ताचें वेट कशें 2 वर्सां जावन 6 वर्सां पर्यंत वर्साक खाली 2 किलो सडटा. ओके. मागीर आतां 6 वर्सां जावन आनी एक 12 वर्सां पर्यंत खाली वर्साक 3 kg वाडटा. आतां काय जाता, एक भुरगें एका म्हयन्यांत हाडलें, आतां वेट सोडवना आनी एका म्हयन्यान वेट सोडवना, ही एक कन जावन उरता. देखून पयलें आमी समजाचें हें एक चिंताप पयलें आमकां समजाल्यार वेट कित्याक सडना म्हणून एक समस्या परिहार करयेत. एक दुसरें, आमी भुरग्यांक फ्रुट्स दिता, थोडे फावटी कालें ज्यूस करून दिता, तो इतलें उदक वतून तो पातळ ज्यूस तें कांय पावना. एकत तें स्मॅश करून दिवयेत, ल्हान भुरग्यांक स्मॅश करून दिल्यार जाता. नाजाल्यार असो तो फ्रूट दिवन तो बरो करून साबून तशें 2 सन. तिसरें, आमी कितें एक कालें म्हणटा आमी जेनुतुप्पा या मोव असलें दिल्लें जाल्यार तें इल्लेशें बरें तांकां ग्रोथाक साथ जाता. मागीर आमी दूद दिता आसतना तें इल्लेशें पातळ करून तशें दिवचें न्ही. तें फॅट मिल्कच तांकां दिवचें पडटा. ते ताळें इल्लेशें घटमूट जातात. मागीर ताचे उपरांत बॉयल्ड एग, तांतीं या चिकन असल्यो वस्तू खाणांत रांदवय, फ्रुट्स हें सकट दिवचें पडटा. आतां आनी एक, जेवताना मोबायल वॉच करता, मोबायल पळयतात, TV पळयतात. आतांच्या आवय बापायक भुरग्यांक जेवंक दिताना कित्याक तांकां कामाक वचाचें देऊन कालें करतात, भुरग्यांक विगी मोबायल हातान दिल्यार जेवता म्हणून दितात. तशें न्ही, भुरगें जेवताना सकट ताचें एटेन्शन तें खाणाचेर आसाचें. तें खाण कितें आनी तें बरें साबून केल्ल्यांत तें बरें करून ताचो कालें म्हणटात फूल एन्जॉय तें खाण रेलिश केल्ल्यांत आमच्या आंगाक लागता. जर तें भुरगें मोबायल पळयता या TV पळयता ताचें एटेन्शन दुसरे कडेन येता. जेवच्या कर्माक जेवचें या खावच्या कर्माक खावचें तें करतना खंडीत जावन कितें केलां तें आंगाक लागना, खंयसर वडावळ जावची तर खंडीत जायना. देखून तो एक विशय प्रमुख जावन उडास दवरचें की जेवताना संपूर्ण रितीन थंयसर ताचें एटेन्शन आसाचें. तें खाण कित्याक बरें तें पुरो सांगल्यार एका वेपन हें हो फ्रूट कित्याक बरो, पयल्या वेपन कळीत आसाचें काल्याक म्हणून, मागीर हो फ्रूट कित्याक तें जाल्यार भुरगें समजता. थोडे फावटी हांवें क्लिनिकांत पेशंट आयल्यार भुरगीं आयल्यार भुरगें जेवंकूच जेविना, खावंकूच खायना म्हणटात, रांदयत खायना, ताका जाय चिकन कबाब तितल्यान. त्या हांव सांगता, आरे पुता तुका आडे तुजे केस धवे जातात विग्गी ऑलरेडी, विग्गी तूं आप जाताय या व्हडली माय जाताय, तुका जाय तशें. नाका म्हणटा, तर रांदय खायचें, थंयसर विटामीन मेळटा. तर विग्गी खावंक सुरू करता, मस्त भुरगीं तशें उपरांत खावंक सुरू करतात. असलें एक चिंताप समजून आवय बापाय कितें खाण दितात तें सांगल्यार, विवरण दिल्यार खंडीत जावन एक भुरगें खावंक साध्य आसा. तितलेंच न्हय, हर एक दीस एकच रितीचें खाण दिल्यार त्या भुरग्याक कशें पासान जावचें ना. देखून आतां शीत दिवच्या बदला तें चित्रांना करयेत, एक पुलाव करयेत, त्या शिताचेच विविध नमुने आसात ते करनी भुरग्याक इल्लेशें रुचीक जावचें बरी करून दिल्यार खंडीत जावन भुरगें वाडावळ साध्य आसा. तें वडोवन सांगलां हांवें थोडें जंक फूड या हांवें पर एक कोणें तशें म्हळ्यार जंक फूड, फास्ट फूड असलें पुरा तें बरें म्हूण चिंतात. कितें हांगासर रुचीक म्हूण जाता तें पोटाक बरें न्हय, तें हांवें समजोवचें तांकां. आनी
कितें इल्लेशें बरें न्ही रोस नातलें तें बरें तसलें एक खाण आमच्या खाणांत हर एक दिसाच्या खाणांत आसा जाय. सिस्टर तुम्ही आता सांगले भुरग्यांक आतां मोबायल दिवच्या विशयांत TV दिवच्या विशयांत आनी कितें आमी खाण दिजे आवय बापायक एक करेक्ट त्या विशयांत एक गायडन्स एक समजणी आसा जें म्हण सांग तें वय. पूण तुमी TV मोबायल म्हणटना माध्यमाचे विशयी तुमचे लागीं म्हाका एक इल्लेशें उल्लेख करचें बरें म्हण दिसता. कित्याक म्हळ्यार आजकाल माध्यमां कशें जाल्यात की म्हण सांगल्यार कंटिन्युअस आमकां गरज आसोन ती गरज नासल्यार थोडे वस्तू आमच्या भुरग्यांचेर थापचेत आसले आवय बापायचेर प्रेशर हाडचें आसलें. फॉर एग्जाम्पल तुमी असले विटामीन सिरप दिजे असले पावडर दिचे अशें म्हणून सांगतात. तुमी बोआ बायान सांगला तें कितें आमी भायर तावन घेता तेंचं आमकां आमच्या जेवणांत काण घेवंक साध्य आसा. जेवणच वकात जायचें वकात जेवण जावंक नजो म्हण परिगत आज उलटी जाल्या. ह्या विशयांत आवय बापायक एक तुमचो एक संदेश जायचे सिस्टर. वय आतां माध्यम विशयान तुमी सांगलें आतां माध्यमा वरवीं भुरग्यांचेर पडचो प्रभाव. आतां भुरगीं आतां एडवर्टायजमेंट्सांत मस्त पोटीन दाखयतात हें बरें आमच्या सकड आवयांक खालें भुरगें म्हजें भुरगें बरें घटमूट जायचें बरें जायचें देखून ती माध्यमां पळयतात. त्या माध्यमांत आजकाल जाय तितले जायरात आसात. त्या जायरातांत भुरग्यांक कशें खालें खान गेल्यार भुरगीं वाडटात म्हूण सांगता. पूण सकड सांगलें खंडीत जावन जाल्लें जाल्यार सकड भुरगीं बऱ्या भलायकेन आसती आसलीं डाक्टरांची गरजी नासली. ओके पूण आतां आमी पळयता तशें जायना. कित्याक म्हळ्यार हांवें पयलीं सांगलें न्युट्रिशन फूड गरजेचें. आतां तुमी एक विसवण करचें पडटा हर एका संगतींत. आतां जावं तें खाण आतां कितें तुमी विसवण केल्लें खाण कित्याक बरें म्हणून तुमकां जर कळीत आसा जाल्यार तें तुमी चूज करतात. तें खाण उपकाराक पडनातलें जाल्यार तुमी चूज करनात. देखून पयलें तुमी माध्यमां पळयतना कितें तुमकां ऍड दितात या एडवर्टायजमेंट्स दितात तातूंत बरें आसलें चूज करा. तुमकां एक तुमच्या अणभवान तुमकां कळीत आसा खंयचें बरें म्हणून तो अणभव हांगासर उपेग दिवचो पडटा. देखून एक बरी विसवण करूंक हांव तुमकां उलो दितां. थँक्यू सिस्टर. आतां माध्यमाच्या विशयांत सांगतना आयच्या परिगतेंत माध्यमाचो प्रभाव खंयच्या रितीर आमच्या भुरग्यांचेर पडला तें हांवें परत विवरसूंची गरज ना. पूण सवाल थंयच्यानूच आरंभ जाता. कित्याक एका भुरग्याच्या मोतीचेर ह्या मानसीक रितीची भलायकी बरी जावन वाडचें पडटा. आमी येदोळ म्हणसर कुडीच्या भलायके विशयांत उलयल्या. मानसीक रितीर भलायकी बरी जावन उरचें जाल्यार मानसीक समस्या खंयच्या रितीचे आसतात ह्या विशयांत एक माहीत. आतां ह्या दिसांनी आमी पळोवचें जाल्यार हर एक ल्हान भुरग्याक टेन्शन कारण नासतना टेन्शन म्हणटा. आतां ताका जावयेत हें टेन्शनाक एक कारण हांवें खालें म्हणचें म्हळ्यार प्रेशर खंय थावन पडटा. घरा आवय बापाय येता तशें इस्कालाक न्ही प्रेशर. तें एज्युकेशन सिस्टम चेंज जालां. पयलेंचें बरें आमी चिंत्या आमी इस्कालाक येतना कितले कुशेन खेळ्ळो न्हू एकामेका थंयसर इस्कालाक पावता आसतना मस्त आमच्यो वाटेर राटावळी जातात. आतां पुरा वेहिकलार इंडिविज्युअल वेहिकलार हाडटात सोडटात वेतात. तसलो एक काळ त्या दाळाचो. थंयच इस्कालांत पोखरेपणां आसलें पूण पोखरेपणा मदीं थंयसर शिकपाचें एक एनवायरमेंट आसलें आनी त्या पोखरेपणान ती भुरगीं शिकतलीं. तितलेंच न्हय आतां एक कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जाला. मस्त कॉम्पिटिशन. कितें म्हजें भुरगो धाकटेर जाय म्हजें भुरगें इंजिनियर जाय असलें एक व्हडलें चिंतपा लेवलारच आवय बापाय वेतात. म्हळ्यार आमी भुरग्यांचेर इन्वेस्ट करचें. वय भुरग्यांचेर इन्वेस्ट करचें. आतां हांवें सांगचें त्या भुरग्याचें आसक्त कितें या एप्टिट्यूड कितें पूण कितले आवय बापाय सोदून काडटात या त्या डिरेक्शनार भुरग्यांक मोग करतात तें बारीक उणें. त्या एका आवय या त्या भुरग्या बरी आपणाचें भुरगें जाय तशें एक कंपॅरिजन करतात. आतां हें कंपॅरिजन खंडीत जावन भुरग्याक उपकाराक पडना. ताच्या बदलाक तुज्या भुरग्याकय कितें बरें आसा ताका उत्तेजन या प्रेरण दिवचें पडटा. एक विशय
दुसरें, आतां भुरगीं सडावत जावन तुमी सांगलें एक माध्यमाक वळख जातात. आतां ह्या माध्यमांत हांव कितें बरें म्हणून विंचून काडचें तसलें एक आवय बापायनी ह्या टिचरांनी तांकां प्रेरण दी जाय आनी शिकय जाय. आनी एक विशय सांगल्यार मार्क्स ओरिएंटेड. आपणाच्या भुरग्याक इतले मार्क्स मेळ्ळे आनी एका भुरग्याक इतले मार्क्स मेळ्ळे, आपणाच्या भुरग्याक इतलेच मार्क्स मेळाचे, कित्याक मार्क्स मेळनात म्हणून घरा सगळो दीस आवय बापूय भुरग्यांक किरकिरी करतात. तितलेंच न्हय, इस्कालान टिचरांनी सांगतात तुका इतले मार्क्स मेळाचे. आतां सगळ्या भुरग्याचें फ्युचर मार्क्सा वयर दवरना. थंयसर एक भुरग्याक ताचें मौल्य ह्या मनशापण एज्युकेशन सिस्टम शूड हेल्प टू बिकम अ रियल ह्युमन बींग. मनशापणाचें शिकप जाय. आतां एक भुरग्याक मस्त मार्क्स येवंक पुरो, पूण फाल्यां सकाळीं तें लायफ फेस करूंक ह्या भुरग्याक कळीत ना जावंक पुरो. त्या दाडा आमचें एज्युकेशन कितलें भुरग्याक कुमोग करता. एक हांवें सांगचें जाल्यार एक भुरगे आमची एक मोत एक विशाल एक दर्या बरी, ह्या दर्याची लारां कशीं व्हडलीं लारां येतात, ल्हान लारां येतात, अशें एका जिवितांत समस्या येतात. हे भुरग्याक फूड करूंक आमी शिकयचें पडटा. आतां ही लारां आयिल्लीं चिंत्या थंयसर एक दर्यांत एक फातर आसा. ही लारां त्या फातराक आपटातात, फाटीं येतात. तो फातर एक घट्ट जावन उरता, तो तक्षणा करगान वचना. तशेंच आमची भुरग्यांची मोत ही मस्त सेन्सिटीव जावन आसता. खंयचीय एक ल्हानशी समस्या येता आसतना ते भुरगे तक्षणा आयदर डिप्रेशनाक या सुसायड तसले एका परिस्थितीचें आमी ह्या दिसांनी पळयतात. ताच्या बदलाक अशेले समस्या येताना आवय बापायनी ते फूड करूंक शिकयचें. देखून खंडीत जावन असले एक टेन्शन म्हणलो एक एटमॉस्फियर काडून एक पीसफूल एटमॉस्फियर क्रिएट करचें पडटा. ते घरासर इस्कालांत हांवें पयल्यान सांगलें ಒಂದು या 0 म्हळ्यार गर्भांत जावन एक 5 वर्सां पर्यंत एक भुरग्याचेर अदीक प्रमाण परिणाम आवय बापायतावन पडटा. आनी कितें आवय बापाय करतात ह्या चिंतात ह्या मोर जावन करतात ते पळयतात. आतांची भुरगीं डिजिटल कितें पळयतात ते अनुकरण करतात. सांगलें तांकां समजना, तुमी कितलें आतां ह्या कितें सांगलें तें समजना. पळोवचें. जर एक आवय फाल्यां सगळो दीस मोबायलार आसता, भुरगीं शिकता तेंच करूंक. ह्या आमी मस्त पोट्या हांवें चिंतलां एक जल्मल्ल्या भुरग्याक इल्लेशें एक 2 वर्स मोबायल ऑपरेट करूंक कळटा, खंय तावन शिकयलें ताका. तशें म्हळ्यार एक भुरगें आवयच्या गर्भांत आसतना आवय ऑपरेट करता, तें समजून ह्या भुरग्याक लागता. देखून असलें एक एनवायरमेंट भुरग्यांक एक सेफ एनवायरमेंट क्रिएट करचें पडटा. तेंच न्हय एक सांगेत बरो संबंद क्रिएट करच्यांत मस्त पोवटी एक संबंद रिलेटेड टेन्शन क्रिएट जाता. ल्हान ल्हान भुरग्यां मदें थंयसर राग मोसोरू स्वार्थ जाता. जावंक पुरो एक खाली एका भुरग्यान सूख केली आनी एक भुरगें मारूंक इवन फातर उडोवंक तयार आसा. हें खंय तावन भुरग्यांक खंय तावन आयलें. आतां एका भुरग्यानी एक मिस्टेक केली, या थोडे पूण ताचो बूक सोरून दवरचें गे, या बुकाक इंक घालचें गे, या तसलें या पेज पिंचें गे, असलें पुरा खंय तावन आयलें. सर हांवें चिंतून पळयल्यार तें आवय बापाय तावनूच न्ही गे. एक भुरगें जल्मालें कोणी शिकयतात की ताका इस्कालांत शिकयनात. इस्कालांत केदाळे बरेंत शिकोवचें, पूण हें वंशावळी तें कितें आवय बापाय आसा तेंच भुरग्यांक तें पळोवन येता म्हूण सांगेत. देखून वो राग गे मोसोर गे ह्यो स्वार्थ आसता म्हणसर ह्या भुरग्यांक खंडीत जावन इल्लेशें थंयसर असले समस्या उपजोवंक साध्य आसा. तितलेंच न्हय एक भुरगें हायपर एक्टीव आसा म्हूण चिंतया. हें भुरगें हायपर एक्टीव तक्षणा वचोन एक सायकॅट्रिस्ट कडशीन या सायकोलॉजिस्टा कडशीन म्हजें भुरगें हायपर एक्टीव ADHD म्हणटात. खंडीत जावन न्हय, इल्लें हायपर एक्टीव आसा म्हूण सांगल्यार ताका जाय तितल्यो इल्ल्यो चटवटिक्यो वदाक सिजे. त्या भुरग्याक कसले इंट्रस्ट आसा,
ताका म्हळ्यार भुरग्यां तें मस्त सकत आसा, देखून ती सकत त्या परमानेंस उपेग जायचे. मे बी स्विमींगाक घालचें गे, या जावं एक सायकलिंगाक गे, या खेळोंक, या म्युजिकाक, या कीबोर्ड प्ले करूंक, या तसले विविध रितीच्या चटुवटिकेंत येता आसतना ह्या भुरग्याक ती एक्टिविटी शेअर जावन येता आनी ती सकत वांटून वता. त्या दाडा भुरगें हायपर एक्टिवाच्या परिस्थितीक वचचें ना आनी थंय हांगा व्हरून ताका भुरग्याक आशिल्लें मेडिसन घालून गी ADHD म्हणून हायपर एक्टीव म्हणून तें मेडिसन घालून परत आमी पळोवंक गेल्यार तिन्स मेडिसनां एका भुरग्याक सुसायड जावंक कारण जातात म्हणून एक विश्लेशण केलां. देखून इल्लेशें एक्टीव या हायपर एक्टीव म्हणटा आसतना त्या भुरग्याक त्या प्रकारच चलयचें पडटा. देखून असले पुरा मानसीक रितीचे इल्ले थोडे समस्ये येवंक साध्य आसा. सिस्टर, भोव अपुर्बायेन मानसीक रितीचे समस्याद्वारे भुरग्यांचेर खंयच्या रितीचो दुश्परिणाम जाता म्हणून आमी आतां एका एंगलांतल्यान तुमी सांगलें. पूण ही एक कूस जाली. ह्या समस्याक खंडीत जावन आवय बापायचोय पात्र आसा. देखून भुरग्यांच्या वाडावळींत न्हय केवल दैहीक, न्हय केवल मानसीक आनी नैतीक रितीर, मौल्य आदारीत रितीर वाडावळ जायचें जाल्यार आवय बापायक खंयच्या रितीचो कायदो बांदता ह्या विशयांत एक समजणी. आतां हांवें सांगचें दोनूच विशय आवय बापायक. तुमचो वेळ आनी गुमान. आतां तुमचो वेळ, आतां एक भुरगें इस्कालांत 6 घंटे आसता, मागीर उरलो वेळ सक्कड आवय बापाय संगीत आसता, घराच आसता. देखून आतां एक आवय बापायनी भुरग्यां संगी वेळ करचें पडटा. आतां इस्कालांत भुरगीं घरा आयलीं थंयसर आवय बापाय थंय आसात गे, या मागीर इल्लो वेळ मस्त जाणा मस्त आवय बापाय भुरग्यां संगी कसोंक वेळच ना. आतां आमकां भुरगीं जाय म्हळ्या उपरांत भुरग्यां संगी वेळ कशी जाय. देखून असली एक परिस्थिती आयल्या. देखून हांवें पयलीं सांगचें तुमचो वेळ भुरग्यां संगी करया. जावं इल्लो वेळ खेळोंक. थोडे बडी एकच भुरगें आसा, त्या भुरग्याक खेळोंक थंयसर कंपेनियन ना. देखून हांवें मस्त पोवटें सांगलां, जर एकलें भुरगें जाल्यार दुसरें भुरगें तुमी चिंतीत जाय. कित्याक म्हळ्यार हांवें मस्त वर्सां पयलीं एक डॉक्टर एडवर्ड नजरेतान सांगलें उतर आयकलां एक काजारी जोड्यान. पयलें भुरगें काजारी जोड्यान आनी दुसरें भुरगें पयल्या भुरग्याक. तें एक उतर हांव सांगूंक परत आशेतां. कित्याक म्हळ्यार मस्त पोवटी एक भुरगें आसून त्या भुरग्याक खेळोंक कंपेनियन ना. देखून आवय बापायनी चिंतीचें पडटा. एक आनी तुमचो वेळ तो भुरग्या संगी करशिल्ल्यान खंडीत जावन तो वेळ पाड न्हय. तो वेळ ते इन्वेस्टमेंट वेळ भुरग्यां संगी करशिल्ल्यान खंडीत जावन तीं भुरगीं बऱ्याक पावतात. कित्याक म्हळ्यार तुमी वेळ करशिल्ल्यान आपणाचें भुरगें कितें उलयता, कितें करता तें समजोवंक एक आवय बापाय शकता. आतां एक भुरगें जर उलयतना थोडें ती पाड म्हळ्यार आमी म्हणजे पाड रितीन उलयतात, ह्या वडिलां उलयल्ले बरें उलयतात, त्या दाडा तें एक आवय बापायक एक क्लू मेळटा. ओ ही आवय बापाय उलयता आसतना भुरगीं थंयसर आसतात, आयकतात आनी तेंच रिपीट करतात. देखून आवय बापायनी सत्राय गरजे. थोडे समस्ये आसात मोबायला मदें, या तांणी ते भुरग्यां मुखार तें सांगचें न्हय, ते तांणीच गुपीत रितीन निवारण करचें. भुरग्याक कितें संबंद आसा ते सांगाता बसून इत्यार्थ करयेत. मागीर आतां गुमान दिवच्यांत भुरगें कितें करता, कितें पळयता. जर मोबायल यूज करतना आवय बापाय पळयचें हें भुरगें एका मोबायलांत कितें यूज करता, कित्याक हे शिकपाक गी, या थंयसर गेम्स गी, या दुसरे विडियोज गी, या कसलीं फिल्मां गी, कितें हर एक संगती एका आवय बापायक भुरगें कितें करता तें समजून आसाचें. थोडे फावटी आवय बापायक कळीच ना तीं भुरगीं कितें करतात म्हणून. एक विशय सांगचें जाल्यार तीं भुरगीं हांवें सांगलें उलोवंक न्हय, त्या दाडाच त्या भुरग्याक करेक्शन या जाल्यार म्हणटा आमी ती दुवनी दिवचें पडटा. आतां एक भुरगें
इल्लेशें दुसऱ्याच तरेन उलयलें तक्षणा आवय बापायनी त्या दाळा थोडे भुरगे सांग तूं तशें उलयताय त्या दाळा आवय बापायनी करेक्ट करीचें कितें गांधीजीन एक फावटी सांगिल्लें न्ही एक आवयन भुरगें साखर खाता म्हणून आपोवन हाडल्याक गांधीजीन फाटीं वच म्हणलें मागीर एका हप्त्यांत मागीर एका म्हयन्यान आपयलें कित्याक म्हळ्यार गांधीजी कितें संवय आसली खंय ती संवय ताणें ताच्या वयर घालें ती संवय मोडल्या उपरांत ताणें मागीर ताका दूद सांगूंक जालें त्या दाळा तें भुरगें तें खाण घेता आतां आवय बापाय तशें करतात कशें भुरगें खाण घेता देखून कितें म्हळें हांवें आमचो भुरगें आवय बापायचो वेळ आनी भुरगें कितें करता त्या विशयान तिलें गुमाना वेल्यार खंडीत जावन ह्या भुरग्याच्या वडावळीन आवय बापायचो म्हत्वाचो वांटो आसा म्हणून हांव सांगता आनी खंडीत जावन तुमचें भुरगें बरें जायचें जाल्यार तुमी बरें शिकप दितात वय ताच्या संगता बरें मौल्य दिल्ल्यांत खंडीत जावन तें भुरगें बऱ्यान वाडटा म्हूण सांगूंक हांव आशेतां थँक्यू सिस्टर भोव अपुर्बायेन नाही केवळ दैहिक शारिरीक मात्र न्ही मानसीक रितीची भलायकी उरत्या गरजेची आनी तशेंच मौल्य आधारीत जिवनाक गरजेक जावची तसली एक बरी भलायकी खंयच्या रितीर भुरग्यां तें रुपीत करूंक आवय बापायचो पात्र कितें आसा भोव अपुर्बायेन तुमी ह्या विशयांत एक विश्लेशण दिलें तर आतां मुख्य विशय जावन आसा आमी भुरग्यांतय सामान्य रीत जावन खंयच्या रितीचे असले समस्या पळोवंक साध्य आसात या आतां तुमी सांगचें भलायकी सांबाळची न्ही समान रितीन एक भुरग्याक एक भलायकी सांबाळच्यांक आमी आतां दैहीक रितीन सांगचें जाल्यार पयलें खाण तें खाण न्युट्रिशियस खाण जायचें पयलें सांगलें हर एक फावटी हांव सांगता जंक फूड फास्ट फूड असलें एवॉयड करन न्युट्रिशियस घराच रांदिल्लें फ्रेश ऊन आनी बरें खाण सकट मांस मासली रांदय आनी स्प्राउटेड ग्रेन्स हें सकट सांगाता घालून तें खाण दिल्ल्यान दैहीक तशेंच खाणा उपरांत एक्सरसायज पळया भुरगीं सांगाता खेळटात कितलो संतोश सकडांची भुरगीं दे नेबर्स सकट भुरगीं सांजेर येवन सांगाता खेळटात थंयसर संतोश आवाज आनी एक भुरग्यांक बरें एक्सरसायज मेळटा पूण आतांची भुरगीं आमी पळयल्या मोबायलार खेळचें मोबायलार खेळ्ळ्यान भुरग्यांक खंयचेय एक्सरसायज मेळना देखून पयलें तें मोबायल पयस दवरून भुरग्यांक दुसरे गेम्स सांगाता उरल्या सांगाता खेळिल्ल्यान खंडीत जावन खाली कुडीची मात न्हय भलायकी मानसीक रितीची भलायकी सामाजीक रितीची म्हळ्यार थंयसर एक बरो संबंदी वाडटा ही साध्य जाता मागीर न्हीद हांवें म्हळें भुरग्यांक एक सदांच जावन 8 घंट्याची न्हीद गरजेची आनी कितें जाता म्हळ्यार ह्या न्हिदेंत मस्त रिपेर वर्क जाता थंयसर रिपेर म्हळ्यार खाल डॅमेज जालां तें रिपेर जावचें काम त्या न्हिदेन जाता जर हे भुरगें न्हिदना डिस्टर्ब स्लीप आसा खंडीत जावन पयलें कारण कितें म्हूण सोदून काड भुरग्यांक बरें न्हीद येवचें बरें करचें तेंच न्हय आतां भुरगीं लेट मोबायलार वचून तांचो टायम पाठ करतात ताच्या बदलाक विगी न्हिदोवंक वचून एक 8 घंट्याची न्हीद खंडीत जावन कुडीक गरजेची तशेंच न्हय मोतीच्या भलायकेक गरजेचें मागीर हांव सांगूंक मुखार गेल्यार मानसीक रितीचें देखून बरें विंसोवन हांवें पयल्यान सांगलां माध्यमाचो प्रयोग मस्त आसा देखून भुरग्यांनी बरें विंसोवन केल्ल्यान खंडीत जावन बऱ्या वाटेक वचूंक साध्य जाता तशेंच नैतीक बरीं मौल्यां जिवनांत आनी बरीं मौल्यां खंडीत जावन आवय बापायच एक देख बऱ्या मौल्यांची देखून तांचे थावन तीं बरीं मौल्यां घेवचीं तेंच न्हय आमी आतां सांत भक्त म्हणटा आमी आमच्या कथोलिकांत मस्त सांत भक्त आसात त्या आतां आदीं पुरा आमी पळयलां आमच्या व्हडली मायांनी पुरा इल्ले ल्हान ल्हान काणयो सांगतले एक इसोपाना खातें म्हणून आसलें तेंच न्हय सांता भक्तांच्या जिणेच्या विशयान ल्हान ल्हान काणयो तांच्या विशयान जिणेची खाण हें सांगिल्लें भुरग्यांचेर भुरगीं थोडीं न्हिदनात अशें काणयो सांगून भुरगीं न्हिदोंक वेतात तेंच न्हय सांगिल्ल्यांत भुरग्यांक एक रितीची मौल्यां तांच्या जिवितांत उजयत म्हणून म्हाका एक हांवें सांगीत तितलेंच न्हय आमी मुखार गेल्यार बरें वाचप जर आमकां आध्यात्मीक रितीची वाडावळ जायची जाल्यार बरें वाचप गरजेचें आतां जावं आमकां देवाचें उतर एक व्हडलें देणें दिलां एक भुरग्यांक किर्तन एक किर्तन एक बाय हार्ट करचें
त्या मुखांतर एक देवाचें उतर एक देवाचें उतर बरें एक दीस एक बाय हार्ट करचें तें रिपीट करचें. कितें म्हळ्यार देवाचें उतर खंडीत जावन फळ दिवंक शकता. तें रिपीट केल्ल्यान तांचो परत तांचो जीव आसा आनी हें भुरग्यांनी केल्ल्यान थंयसर खंडीत जावन आध्यात्मीक रितीची वाडावळ येवंक साध्य आसा. तेंच सामाजीक रितीचें पळयल्यार बरो संबंद. आजकाल थोडे फावटी आमी पळयता फ्लॅटांत येतात थंयसर आमचें सोडल्यार दुसरें कोण रावचें ना. तें एक संबंद एक जाय आनी बरो संबंद खंडीत जावन ह्या बरें फ्रेंडशीप म्हणटा आमी त्या रितीन केल्ल्यान सकट रितीन एक भुरगें वाडोवंक साध्य आसा. देखून दैहीक मानसीक आध्यात्मीक नैतीक सामाजीक ह्या सकट रितीनी भुरगें वाडा जाय तर आमी सांगलें सकट संतीक गुमान दिवन भुरग्याक सो रितीची वाडावळ गरजेची म्हूण चिंतून केल्ल्यान खंडीत जावन भुरगें एक भलायकी बरीत आसता म्हूण सांगूंक वाशेता. भुरग्यांची भलायकी विविध आयामांतावन विविध विशयाचेर आमी आतां संवाद चलयलो आनी आतां भलायकी जागृत करच्या विशयांत तुमी भोव सुत्रां दिली, भोव विशेष रितीची सुत्रां दिली, भोव सरळ सुत्रां दिली, आमच्या जिविताक लागशिल्लीं सुत्रां दिली. पूण सिस्टर, भलायकी बिगडल्या वेळार तुमच्या होमिओपथींत ह्या असल्या एका डिजॉर्डराक भलायकी नासलेल्या संदर्भार खंयच्या रितीची पुरा चिकित्सा दिवंक साध्य आसा? भुरग्यांक बेस्ट ट्रिटमेंट आसा. कित्याक म्हळ्यार मस्त भुरग्यांक पयलें होमिओपथी म्हणटना गॉड गुळयो म्हणटात. भुरग्यांक त्यो लायक देखून घडये घडये भुरगीं येतात आनी तें केल्ल्यान तांकां कांय एक फ्रेंडली टायप ऑफ मेडिसन म्हूण येता. त्या म्हळ्यार तें आलोपथी वखद तांकां कोडू जाता या इंजेक्शनां दुखता तें पुरो नाका. आतांच्या भुरग्यांक भोव खालें म्हणटात एक बरें तांकां पॅलेटेबल म्हणटात आमी तसलें एक होमिओपथी वखद जावन आसा. देखून एक तें. दुसरें, जर भुरग्यांक ल्हान सावनच होमिओपथी वखद केल्ल्यान तांकां चड इम्युनिटी पावर वाडटा आनी तवळ तवळ तें इन्फेक्शन जावचें गे या तवळ तवळ पिडा येवची असले संदर्भ सुकयत आनी ह्या मुखांतर भुरग्यांची भलायकी बरी आसता. आमी एक आतां भुरगें एक हुशार ना जाल्यार इस्कालाक एबसेंट जाता, आवय बापायकी घरा कामाक वचोंक जायना, घरा रावचें पडटा, असले समस्या येतात. आतां आमी होमिओपथी वखद केल्ल्यान तांकां असले तेदळा पिडेस जावचें या सीक पडचें हें सकट आड आयिल्ल्यान हें मस्त रितीन बेनिफीट जाता. इस्कालाक सराग वशेत तेंच न्हय, भुरग्यांक थोडीं शिकपांत हुशार आसानात इल्लेशे. इवन होमिओपथी बेस्ट मेडिसन्स आसात भुरग्यांक इल्लें स्मार्ट करचें. तें म्हळ्यार ब्रेनाचेरय तो प्रभाव घालता. ह्या मुखांतर भुरग्यांक शिकपांत इंट्रस्ट येता. तेंच न्हय, थोडे फावटी भुरगीं अनवॉन्टेड थिंग्स खातात. तें सुणो गी या खड्डी गी या स्पॉन्ज गी या रब्बर गी असले पुरा. तर आमकां कळटा ह्या भुरग्याक उणेंपण आसा, तें कॅल्शियम उणें आसा देखून सुणो खातात. तशें पुरो आमी पळोवन तांकां जाय जाल्यार मेडिसन आमी दिता आसतना तें खंडीत जावन तांचे वयर एक उपकाराचें पडटा आनी हें पुरा खावचे वस्तू अशें वस्तू केजीस आसात म्हजे कडेन तें बरें जाल्लें आसा आनी ह्या मुखांतर भुरगीं बऱ्या भलायकेंत आसात. तेंच न्हय, भुरगीं बऱ्या रितीन वाडावळ जावंक कारण जाता. देखून होमिओपथी वखद भुरग्यांक मोर फ्रेंडली टायप मेडिसन. तेंच न्हय, बरी जीवनिरोधक शक्ती या इम्युनिटी सकत वाडोवच्याकी एक कारण जाता म्हूण सांगया. निजय की भारी एक भोव वर्थ संतोशाची गजाल तुमी सांगले. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक वखदां म्हळ्यार 1 किलोमिटर पयस धांवतात, पूण जर तर होमिओपथी वखद तांकां बरें लागता, फ्रेंडली जातात, गोडशें जाता आनी तांच्या भलायकेक मुखारी इम्युनिटी येता आनी सर्वतोमुख रितीन तांची भलायकी बरी जाता. तर होमिओपथी एक निजैकी एक वर्तें देणें म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. पळय सिस्टर, आतां आमी येदोळ म्हणसर ह्या भुरग्यांच्या समस्या विशयांत भलायके विशयांत आमी संवाद चलयलो आनी ह्या हर एका समस्यांक भलायकेच्या समस्यांक होमिओपथीक एक रेमेडी आसा म्हूण तुमी सांगलें. तर खंडीत ह्या सोमारात हांव तुमचें फ्री कॅम्प ह्याच विशयाचेर आसतलें. पयलें एक फावटी तुमी सांगला, पूण लेटली ह्या कार्यक्रमाक जॉयन जाल्ल्या खातीर म्हजी तुमकां खालती विनंती, परत एक फावटी तुमच्या फ्री कॅम्पा विशयांत आमच्या विक्षकांक एक मोठवें विवरण दिया. आतां हांवें कॅम्पान हांवें आतां सांगलें
तुमचें भुरगें जर सर रितीनी वडावळ जायजें जाल्यार सगळ्यांक एक आशा आसा आवय बापायंक आमचें भुरगें बरें करून वडाचें म्हणून. पूण खंय वचचें, कितें करचें असले समस्येक आवय बापायन आसूंक पुरो. देखून हांवें सांगचें असले एक फ्री कॅम्प्स आसात, असले तुमकां एक मायेत मेळटा, असले विशय केदाराय तुमी आमचे कडेन इसार येत, प्रत्येक जावन क्लिनिकाक येवन भुरग्यांच्या समस्या विशयान ती खंडीत जावन तुमी विचार करयेत. त्या खातीर तुमचे खातीर हें कॅम्प आमी आयोजन केलां. देखून ह्या कॅम्पाचो सोमारा तावन शनिवारा मुसर 13 तावन 18 तारखे मुसर हें जावचें रोजा मिस्तिका आनी तोक्कोट. ह्या कॅम्पाचो प्रयोजन तुमी घेयसय. ह्या मुखांतर तुमचें भुरगें तुमकां भलायकी बरी जायचे तर सकट रितीनी तुमी स्पंदन करचें पडटा आनी त्या खातीर आमी आयोजन केल्लें कॅम्प तुमकां उपकारा पडटलें म्हणून आशिता. देव बरें करूं सिस्टर. भोव वर्थ्या एका खेरीत उद्देशान तुमी हें कॅम्प तुमी आयोजन केलां. हय, तुमच्या हर एका कॅम्पाक एक खरीत उद्देश आसाच आनी सक्सेस जाला. फाटल्या इतल्या म्हयन्यांत तुमी चलोवन आसात. पूण ह्या कॅम्पा विशयांत हांवें परत्यान दामून सांगचें, भोव अपुरबायेचो विशय तुमी काडून गेला. आमची भुरगीं, आमची मोतयां, आमची माणकां, आमची वज्रां ती बरें जाय जाल्यार तांकां बरी भलायकी वर्त्या गरजेची. देखून ह्या पुढचे तुमचे कॅम्प चडीत आनी चडीत लोकांक पावोवन दी. तांची भुरगीं जर तर ताका गरज आसा ह्या खंयच्याय रितीचे तुमच्या मेडिसिनाची, ह्या कॅम्पाक येवन ताणें पुरतो सहकार घेवन दीत म्हूण सांगून हांव आशेतां. मोगाच्या विक्षकानो, भोव अपुरबायेन येदोळ पर्यंत तुमी हो संवाद आयकलो आनी ह्या संवादान तुमी बाकी जाल्यात. आनी तशेंच हें कॅम्प आरंभ जाताना कोणाक ह्या कॅम्पाची गरज आसा, खंयच्या भुरग्यांक ह्या कॅम्पाची गरज आसा, दया करून तुमी ह्या कॅम्पाचो पुरतो फायदो जोडी जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनवणी करतां. आनी तशेंच तुमकां मात्र न्ही, ह्या कॅम्पाची माहेत हेरां संगी तुमी वांटून घेया आनी गरजेवंताक हें कॅम्प एक वर्तें देणें जावं दी म्हणल्यार आशे एकाल येदोळ पर्यंत तुमी ह्या कार्यक्रमांत आमचे सहभागी जाल्यात. देखून आमच्या आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवे आज आमचे संगी हाजीर आसच्या मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बेसाचेर देवाची आशिर्वादां मागता. तुमच्या मिसांवाचेर सोम्याची दाराळ आशिर्वादां मागता. तुमकां देव लांब बोळ भलायकी लांब आवक दिवन दी आनी तशेंच सर्वांनी तुमकां अभिवृद्धेच्या मेटांनी चलोवन दी म्हूण आमी आशेतां. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकान, भोव अपुरबायेचो संवाद आमी हांगासर ह्या वर्त्या म्हायती सवे आरंभ केलो आनी आतां अकरेचो वो वांटो जावन आसा. तुमकांय देव बरें करूं म्हणचो. जर तर हे कार्यक्रम तुमकां बरें लागले, खंडीत हेरां संगी तुमी ते वांटून घेया. ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया आनी तशेंच ह्या कार्यक्रमा विशीं एक कमेंट बॉक्सान तुमी बरया. आनी तशेंच आमचो मुखलो अंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो बांद मोगाचो असोच आसूं दी. हांव विनोद गांगुळ्ळी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं.